श्री स्वामी समर्थ महाराज पादुका अक्कलकोट सावन श्री अन्नू महाराज पुजारी हांचे वांगडा बेरेस्तारा सकाळी 11:30 वरांचेर स्वामी समर्थ मठ शिवोले हांगा पावले। स्वामी पादुका दर्शना खातीर सुमार 5000 भक्त उपस्थित आशिल्ले। पळयात। महाराजांचे आज प्रकट झाले कर्दळीवनातून। त्या कर्दळीवनातून प्रकट झाल्यानंतर संपूर्ण भारत भ्रमण करून आज हे अक्कलकोटसून स्वतः स्वामी समर्थान आपल्या पायार वापरलेली पादुका अक्कलकोटसून शिवोले स्वामी समर्थ मठान येयल्ली आसा। बरेच म्हाका दिसता अशी गर्दी सगळे तमाम गोंयचो भक्त जो आसा आज स्वामी समर्थ मठान येयल्लो आसा। कमीच कमी म्हाका दिसता 5000च्या वयर भक्त आतां दनपारां आसा एकाच टायमार। देखून इतली मनाक खोशी दिसली की खरेंच स्वामींची सगळी कृपा। आणि आज पळोवंक गेल्यार शिवोले अशें जाल्लें आसा, शिवोले स्वामीमय अशें जाल्लें आसा आनी भरपूर भक्त महाप्रसादाक दर्शनाक स्वामीच्या भरपूर भक्त जाल्ले आसा। आणि आज हांव आतांच सांगता सांजे म्हाका दिसता हेच्यान डबल भक्त सांजे जातले, कारण आज वॉकिंग डे जरी सुद्दां आसलो जाल्यार आज ही उलट गर्दी पळोवन खूब उमेद। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, श्वेता गावकर आणि शिवानी सांगेलकर।